हॅलो गोंयकारा, आज आम्ही मटन पालक करूया. आणि पालक म्हणून आमगे स्पिनीच आणि हाफ किलो मटन हा कातून पीसीस केल्या, एक बोन आहा ताका. आणि ऑलरेडी सॉल्ट मीठ ऑलरेडी लायले ताका टेस्ट करून मुगे भशेन. आणि हांवें ताका टर्मरीक ऑलरेडी घायला, ओडी ती पीठ ऑलरेडी घालून दवरला, कित्याक एंटीसेप्टीक ते म्हणजे बॅक्टेरिया बी आहले वता हेका. सो मातशें सेट जावं दिया, एक 15 मिनट तशी दवर. सो मागीर म्हाका ग्रायंड करपाक म्हाका मसालो जायो. क्युमीन सीड्स हाफ टी स्पून ऑफ क्युमीन सीड्स जिरें आहा, वो एक आल्या आहा पीस, आनी वो जिंजर 4 फ्लेक आहा, गार्लिकाच्यो लसोण्याच्यो इक्वल अशें सायज आहल्या बरो. आनी म्हाका 2 रेड चिलीज आहा काश्मीरीज, आनी हांव ग्रीन चिलीज घातां, कित्याक ही तीख ना, ही बरी व्हडली आहा ही, पूण तीख ना, ही मायल्ड. आनी हो मसालो ग्रायंड करतलो. आनी म्हाका फ्राय करपाक हाली एक ऑनियन जायो, वो स्लायस करून ऑनियन, आनी वो तेल जाय फ्राय करपाक. आनी म्हाका उदक जाय पडटलें. सो हें काप रेडी दवरलां. मटना ऑलरेडी म्हाका उदक येतलें, सो हांवें तुका जाय ते भाशेन उदक उजा कर. आनी मुगे पालक आहा हिंगा, ही ऑलरेडी पॅकेट आहा, ही आहा तुगेली 500 ग्रॅम्स. तुका जाय ते भाशेन उजार कर. आनी ही आमगे वॉशय करूंक पडटली. तुका जाय कातोर, आमकां कातोरपाक गरज ना, कित्याक ही ऑलरेडी आमगे मेल्ट जाता. सो हांव आतां मसालो ग्रायंड करतां. आतां तेल मातशें गरम जालां, आनी हांव आतां हो स्लायस केला तो पियाव घेता. मातशें फ्राय जावं द्या. आतां ऑनियन आतां पियाव मातशें बरो फ्राय जाला, भाजला. हांव आतां तो मसालो हांवें ग्रायंड केला तो घातां. सगळें तुजें उदक येता फ्लास्कान घालून, तें सगळें आहा तें काड आनी बरें मेळय. बरो मातशें भाज दिया, फ्राय जावं दिया. आतां मसालो बरो भाजला, हांव आतां तें मटन एड करतां. मसालो हांडी लागोला, तो लागोला तो भिनाक तूं, कित्याक मागीर उदक घात ते तोणा, मागीर तूं तें उदक घाल ते तोणा, उदक घात ते तोणा मातशें तुज्यान सगळें काडूं आतां. आतां तें मातसो सगळें घाल. आनी हांव तें फ्लास्कान उदक घातां, आनी बरो मेळय. आनी मातसो हरपत काड. हांव आतां धामणें मारतां. आतां हें मटन लॅम्ब तूं ऑलरेडी मुगे हाफ बॉयल जाला, हांवें चोयलें तें. आनी हांवें 3 फावटी हांवें धांपणें काडून चोयलां, कित्याक उदक जेवण तें कामू. सो उदक आहा तशें आहा, वो ती कारी आहा तशी, सॉस आहा तशी आहा. आनी हांव आतां ही पालक वो स्पिनीच घातां. हांव ही कातूं ना, कित्याक आमगे ही ऑलरेडी बेबी पालक, ही रोखडी आपूण मॅश जाता. तुगे आहा ते भाशेन तुका कातरूंक पडटली. आनी एक मातशें हे पालकीचें मातशें उदक येतलें. तो उदक येयलें जाल्यार भिनाका, हें आपूण ड्राय जाता. सो मातशें मिक्स कर ती, आनी धामणें मार. आतां धामणें काडून चोयता. हांवें ती एक्चुली मिक्स करूंक ना, चोय ही आपूण मागीर तुगे सकयल पडटी. आनी आतां बरे भाशेन मिक्स कर. आतां उकोण हांवें 2 फावट चोयलें तें उदक मातशें उण घाललें तें हांवें, आनी येदेशें उदक घायलां चड न्हू, कित्याक नाजाल्यार ती कारी ना जाता, उणी जाली. सो आतां जालां. आनी एकदम घोस्ता हांवें टेस्ट चोयलो तेजो. आनी एक फावट चोया, एकदम बरें लागलां. आतां ऑफ करता. आनी हें जालें आमगेलें मटन पालक. आतां सोपरां काडा. आनी हांव समजता मटन पालक, आनी हांव समजता हें मटन पालक तुमी कोण हातलें म्हूण. मटन आमी मटन म्हणना जाल्यार तुका तुज्यान लॅम्ब घालूं जाता, तें बीफ पासून घालूं जाता, पूण हांवें केलां आज मटन पालक. सो समजता हांवें तुमकां कोण हातलें म्हूण तुमकां लायक जाता म्हूण. देव बरें करूं.